हिंदी सिनेमा सृष्टीन आमकां कितलेशेच मुवीज चित्रपट दिले तातूंतले जायते डायलॉग भयंकर फेमस आशिल्ले। तातूंतलोच एक डायलॉग जो दामिनी फिल्मांतलो म्हाका दिसता चडशे जाणांक खबर आसतलो तो म्हळ्यार तारीख पे तारीख। हो जो डायलॉग आसा तो सनी देओल हांच्यानी ह्या फिल्मान मारिल्लो आणि तो कितलेशेच फावटी वापराक येतालो जेन्ना आमी आमच्या दिसपट्टे जिवनांत जेन्ना आमी काम करता तेन्ना। पूण आयज हो डायलॉग परत एक फावट याद जाता कारण स्मार्ट सिटीची जर कामां पळयलीं जाल्यार प्रत्येक जाण आपल्या वोटाचेर हो डायलॉग परत परत घेवन येतले हें नक्की। कित्याक हें तुमकां कळटलें। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। म्हजें नांव सचिन आणि तुमी आयकतात माय गोवा नेटवर्काची ही स्पेशल स्टोरी जी बरयल्या सूरज कामत हांच्यानी। स्मार्ट सिटी एक असो उपक्रम ज्याच्या खाला भारतातल्या 100 शहरांनी सुनियोजित पद्धतीन आणि बऱ्या साधन सुविधा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्मार्ट सोल्युशनाचो वापर करून केल्ली उदरगत। हे वरवीं नागरिकांची क्वालिटी ऑफ लिव्हिंग सुदरोवप हो एक उपक्रमाचो हेतू आसा। हो उपक्रम प्रधानमंत्री मोदी हांणी जून 2015 चालीक लायिल्लो। गोंयची राजधानी पणजेच्या पयल्या पावड्या उपरांत जाल्ल्या खाशेल्या फास्ट ट्रॅक राउंड वरवीं ह्या उपक्रमा खातीर निवड जाल्ली। 14 ऑक्टोबर 2015 ह्या दिसा पणजेची स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्ह लॉन्च जालो। 15 ऑक्टोबराक फोकस ग्रुप डिस्कशनाक सुरवात जाली। IPSCDL म्हळ्यार इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट 2016-17 ऑगस्टाक ह्या दिसा अधिसूचित जाली। 2016 ते 2024 जवळ ह्या स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाक 8 वर्सां पुराय जाल्यात। गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटीच्या दिकेन वळटाना पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन दिल्लें। आता 31 मेक फक्त 2 दीस उरल्या हे बीन तुमकां याद करून दिता। 8 वर्सां सुशेगाद चलिल्ल्या ह्या कामान हाचे उपरांत फाटल्या 1.5-2 म्हयन्यांत स्पीड घेतली। तरी हे काम पुराय जातले काय ना हाचेर दुबाव आसा। 31 तारखेक 2 दीस उरल्यात आणि काम सोंपोवपाचो धडाको लायला। हे पळोवन कांय प्रस्न सद्या प्रत्येकाच्या मनान उपरासता जे आमच्या सुद्दां मनान उपरासता। पयलो प्रश्न आसा हे जे काम जाता ताचे क्वालिटी कंट्रोल जाता काय ना, म्हणजे जे बेगीन काम जाता न्ही ताचे क्वालिटी कंट्रोल कोणी तरी करपाक जाय। हाचेर म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा ही। कांय सुवातींनी कामां पुराय जावच्या पयलींच क्रॅक दिसपाक लागल्यात आणि ह्यो ज्यो क्रॅक्स दिसता न्ही हाच्या खातीर जे क्वालिटी कंट्रोलाचो प्रश्न आसा किंवा दुबाव आसा ताका बळगें मेळटा। दुसरो प्रश्न हे काम फक्त तात्पुरते आसा आणि पावसा उपरांत हे काम परत हातात घेतले काय हो एक प्रश्न आसा। म्हणजे थोड्या जाग्यांचेर अजून कांयच करूंक ना, रस्ते बांदूंक ना। सो पावसा उपरांत परत कामां चालीक लागतली आणि पणजेकारांनी मेंटली प्रिपेर रावप की आनीकूय कामां जावपाची आसा काय। जायत्या सुवातींनी कामां पुराय जाल्या अशें म्हणा, थंयचो रस्तो हॉट मिक्सिंग केला मात थंय लेवल सारकें मेंटेन करूंक ना आणि फिनिशिंग लेगीत सारकें करूंक ना। खूब कडेन उदक सांठोवन उरपाची शक्यता आसा आणि हाका लागून तिसरो प्रश्न उपरासता हे जे काम पुराय जाला ते पावसाचो झोड सोसूंक पावतलो काय ना, कारण फाटल्या एका पावसान आमी पळयलें पणजेन कशें उदक भरिल्लें तें। आणि आता चवथो आणि सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न, जर तर हे सगळें काम बेस बऱ्या रितीन इतल्या फास्ट जावपाक शकता जाल्यार इतलो तेंप हे काम सुशेगाद कोणाच्या फायद्या खातीर चलतालें काय। हे सगळे म्हाका दिसता महत्वाचे प्रश्न आसात जे पणजेकारांक तशेंच गोंयकारांक स्मार्ट सिटीचे जे ऑफिशियल्स आसा तांच्यांनी आन्सर करप भरपूर गरजेचें आसा।